वास्कोत एमपीटीचे कोळसो प्रदूषण कमी जावचे म्हण यत्न चालू आसा, मात तरी आसतना रस्त्यार कोळसो शिपडिल्लो अजूनय पळोवपाक मेळटा। कंपनी जाय तशी रस्त्यार कोळशाची येरादारी करता। हो कोळसो पुरायपणान बंद करपाचो वेळ आयला म्हण थळावे सांगतात। आयडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। जे सीएमन आसा पळय असेंब्ली हितून चालू आसली तेन्ना तेणी म्हणलेलें की पोल्युशन जे आसा पळय ते कमी करपाचें म्हणून, पण हांगा ते ग्रँड लेवलान पळोवपाक गेल्यार न्ही म्हाका दिसता की हांगा दुसरी खूब पडलेली आसा आनी हितून सायड इफेक्ट आमची आम जनताक जाता आनी खूब त्रास जाता। हितून ते कोळशाचे चालूच आसा, ते काय बंद जावंक ना, पण म्हाजें म्हणपाचें इतलें आसा हे बंद जावपाक जाय। आता पर्यंत पब्लीक ओगी आसला कितें आमचे पब्लीक हियरींग जाल्ले टिळक मैदानान आनी आमचे ऑल ऑथॉरिटीज टॉप ऑथॉरिटीज ऑफ गोवा तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलें की बाबा आमी कोल लिमिटेड करतले आनी पोल्युशन दिवचें ना। आयज हांव म्हाज्या भुरग्याक सकाळी फावटी स्कुलाक सोडपाक गेल्लो तेन्ना हांवें पळयलें की कोल ऑल ओवर द वास्को रोडाचेर स्प्रेड जाला। आमी ते फ्रेश एअर ब्रीथ करपाचे अलॉंग विथ द कोल ते गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय आनी आमची म्युनिसिपालिटीन सांगलेलें की बाबा की आमी रेजोल्युशन केल्या विदीन नो टायम आमी कोल ट्रान्सपोर्टेशन बंद करतले। आयज आमची म्युनिसिपालिटी खंय आसा, आयज आमचो कलेक्टर खंय आसा? आमकां एश्युरन्स दिलें की बाबा आमी पयलीं प्रिकॉशन घेतले मागीर तांकां परमिशन दितले। हेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवना, हेंच्यांनी गव्हर्मेंट कंपनीक कांय इंटिमेशन दिवना। कंपनी आपले जाय तशें ट्रान्सपोर्ट करता, जाय तशे रस्त्याचेर स्प्रेड करता। पब्लीक कितें करपाचें? दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट, दिस इज द लायफ ऑफ द पब्लीक। भुरग्यांचो फ्युचर आसा, भुरगे आमचे आयज ब्रिथींग करता, अस्थमा अटॅक जाता, कितें कितें डिजीज जाता, गव्हर्मेंटाक कांय पडूं ना, आमची गव्हर्मेंट लोकल बॉडीक कांय पडूं ना। कोण तरी बाबा हांव लोकां कडेन मागता की बाबा दिस इज द लिमीट, आमी रस्त्याचेर येवपाक जाय आनी एक कोल टोटली बंद करपाक जाय फॉर द बेटरमेंट ऑफ वास्को सिटीजन आनी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून। हांव इतलेंच गव्हर्मेंटाक सांगता आनी तांकां सांगता की बाबा बेगीन ते बेगीन तुम्ही कितें तरी स्टेप घेया। कोळशाक लागून फाटल्या दिसांनी टिळक मैदान हेअरिंगूय जालें आनी हो कोळसो ह्या भाशेन अगर रस्त्यार पडपाक लागला आनी इतलो त्रास अगर हिंगा जावपाक लागला, पोल्युशन जाता आनी हो गव्हर्मेंट सांगतालो की कोळसो उणो केला म्हणून उणो जालोलो आहा म्हणून, की उणो म्हणजे कांय जावंक ना। हे भाशेन अगर रस्त्यार अगर कोळसो ह्या भाशेन पडटा, अस्थमा, TB हे सगळे लंग्सांक सगळ्यांक त्रास हे आख्खे वास्कोकरांक त्रास हे जाता इतले बेगीन स्टॉप जावपाक जाय। आमी इतले फाटी बोवाड मारता, हांकां कोणाक कांय पडलें ना, म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाकूय कांय पडलेलें ना हितून। गव्हर्मेंट सांगता की उणो जाला हे कांयच उणो जावना, रस्त्यार हो कोळसो ह्या भाशेन पडलेलो आहा आनी हे चालूच आसा हेंचें।